दर्यादेगांची धूप जावन गोंयांत 10 वर्सांत 15.2 हेक्टर जमीन वगडायला म्हूण इस्रोचो रिपोर्ट. अहमदाबादांतल्या इस्रोच्या स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटरान 2004 ते 2006 आणि 2014 ते 2016च्या आपल्या अहवालात सगळ्या राज्यांची जमीन कितली गेल्या ते नमूद केला. तातूंत गोंयचोय रिपोर्ट आसा. ह्या काळात गोंयांत दर्यादेगांची धूप जावन 28.8 हेक्टर जमीन वगडायल्या, जाल्यार एक्रेशनांतल्यान गोंयची 13.2 हेक्टर जमीन वाडल्या. गेल्ली जमीन आनी वाडिल्ले जमनीची गोळाबेरीज केल्यार गोंयांत 15.2 हेक्टर जमीन वगडायल्या. जनरल करंट सायन्सा प्रमाण भारतान ह्या 10 वर्सांत 3680 हेक्टरा परस मायज जमीन दर्यादेगांची धूप जावन वगडायल्या. इतल्या मोठ्या प्रमाणात जमीन गायब जावप म्हणल्यार दर्यादेगांवेली जिवावळ आनी वनस्पतींचो अधिवास उणो जावंक शकता आनी दर्यादेगांवेल्या लोकांचें जीवन असुरक्षीत जावंक शकता. एक तर तांची जमीन ना जाता, तशेंच ते दर्याच्या आनीक लागीं पावता. कांय सुवातींचेर जमीन वाडिल्ल्यान लोकांक लाव जावंक शकता, मात सागरी जिणेक मार बसूंक शकता. कित्याक तर कांय सुवातींचेर अचानक उदकूच ना जावप वा उणें जावप, ताका लागून त्या वाठारांतल्या जिवांच्या अस्तित्वाचो प्रश्न तयार जाता. तशेंच कासवाचो अधिवास आसा थंय जमीन वाडल्यार कासव दर्यादेगांकडच्यान आपशींच पयस जाता. हो रिपोर्ट 2016 मेरेनचो आसा. त्या उपरांत आतां मेरेन 7 वर्सांत दर्यादेगांची धूप जावन कितली जमीन गेल्या ताचो हिशोब ना. दर्यादेगांची धूप आडायना जाल्यार दर्यादेगांवेले जिणेचेर मोठो परिणाम जावपाचो भंय. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.